नमस्कार. आम्ही आसात बीजेपी ऑफिसाचे भायर आणि आयज सकाळी सकाळी बीजेपी ऑफिसान घडामोडी ज्यो घडटात त्यो आमी तुमचे मेरेन घेवन येतात. आणि आयज सकाळी सावन जो अरुण सिंग जो जनरल सेक्रेटरी बीजेपीचो तो हांगा गोंयान पावलेलो आसा. आणि तेणे सकाळी सकाळी 9:30 सुमार तो ऑफिसान पावलेलो. आणि तेणे ज्यो मिटिंग्स आसात, ज्यो मिटिंग्स जे बीजेपीचो प्रदेश अध्यक्षाचे जे कॅन्डिडेट्स आसात त्या कॅन्डिडेट्सां बरोबर ताणें वन बाय वन मिटिंग्स घेतलेले आसात. आणि तो आत्तां भायर सरला. पूण भायर सरोन तेणें आमकां अशें सांगलां की आमी संघटन मजबूत करपा खातीर आमी ह्यो मिटिंग्स घेतल्यात म्हणून. पूण आमकां जी सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळिल्ली आसा ते अशी आसा की ही जी मिटिंग्स आसात ती मिटींग तेणें वन बाय वन जे कोण बीजेपीचे जे प्रदेश अध्यक्षाचे जे कोण कॅन्डिडेट्स आसात ते कॅन्डिडेट्सां कडेन तेणें वन बाय वन डिस्कशन केल्लें आसा. आणि तो जो रिपोर्ट आसा तो रिपोर्ट ते सेंट्रलाक दिल्ली घेवन वयतले. आणि मागीर थोड्याच दिसांनी आमकां जो बीजेपीचो स्टेट प्रदेशाध्यक्ष जो कोण मेळपाचो आसा तो मेळटलो. गोमंतक टीव्ही खातीर पणजेसून गौरेश गांवकर.